उत्तराखंडची राजधानी देहराडूनात भारतीय सैन्य अकादमीत जाली पासिंग आउट परेड। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केले परेडीचे निरीक्षण। पहिलेच खेपे बायला कॅडेट्सांनी घेतला वाटो। स्मार्ट मीटर प्रकल्प तात्पुरतो दवरला स्थगीत। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली माहिती। सगळ्यात चड काळ प्रधानमंत्री पदाचेर रावपाचो विक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केला। 12 वर्साच्या काळात देशाक दिला भरपूर योगदान। भाजपाचे गोय प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक हांणी केली तोखणाय। मॉन्सून गोयात जालो दुबळो। अपेक्षित पावस पडूंक नाशिल्ल्यान तापमानात वाड। हवामान खात्याच्या मुखेल्यांनी दिली माहिती। आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस आणि स्लोवाकियाच्या दौऱ्यार वचपाक भायर सरल्यात। प्रधानमंत्री आपल्या भोंवडेची सुरवात नीस ह्या शारांतल्यान करतले। 14 जूनाक नीस शारांत फ्रांसाचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन हांचे वांगडा प्रधानमंत्री मोदी उंचेल्या पावड्यावेली द्विपक्षीय बसका घेतले। ह्या बसकेविशीं फ्रांसातले भारतीय राजदूत संजीव सिंगला हांणी खोलायेन माहिती दिल्या। काफ़ी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, वो यही रहा है कि किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज़्यादा फोकस बढ़ाएं। जो हमारे ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं, डिफेंस हुआ या न्यूक्लियर हुआ या स्पेस है, वो चलता रहेगा, वो अभी भी चल रहा है। और ये फोकस हम क्यों बदल रहे हैं इनोवेशन की तरफ, उसका कारण वही है कि हमारे आसपास की जो दुनिया बदल रही है, तेज़ी से बदल रही है, उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो हमारे आम निजी जीवन में निजी स्तर पे जिस तरह से उथल पुथल हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो क्या हम दोनों देश मिलके इसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं जिससे कि सभी का फ़ायदा हो। और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज़ हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में भारत दुनिया में से चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभर के आया है। फ्रांस की एक अपनी ताकत रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पैमाने पे। सो ये एक मेन कारण है कि हम दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह इसमें हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम। और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं। और खाली इसमें स्टार्टअप्स नहीं होंगे, हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो उन सबका इकट्ठा एक मंच पे लाना शायद पहली बार हो रहा है। और इतने इस स्केल के ऊपर लाना शायद पहली बार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस खासा ग्लोबल स्ट्रॅटेजीक भागीदारीचो नियाळ घेतले। फ्रांसात एव्हियन हांगा 15 जूनाक जावपी G7 शिखर संमेलनात प्रधानमंत्री वांटेकार जावपाचे आसात। फ्रांसातल्या भारतीय समुदायाकडेन लेगीत प्रधानमंत्री उलोवप करतले। तशेंच भारत इनोवेट्स 2026 ह्या कार्यावळीचो ते शुभारंभ करतले। फ्रांसातले भारतीय राजदूत संजीव सिंगला हांणी भारत इनोवेट्स विशीं अधिक माहिती दिल्या। दोनों देशों के बीच में एक फ़िलॉसफी जो है उसको हम साझा करते हैं। एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की फ़िलॉसफी आप कह लीजिए। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में एक अहम भूमिका निभाएगी, तो एक दोनों देशों का प्रयास है कि उसमें भी हमारी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रहनी चाहिए। हम दोनों देश उस टेक्नोलॉजी के खाली कंज्यूमर नहीं बने, बल्कि उसमें अपनी भूमिका निभाएं, ताकि एक ग्लोबल साउथ के लिए किस तरह हम इसके लिए साझा कर सकते हैं, उसकी तरफ हमारा। देखिए, वीवा टेक पूरे यूरोप का सबसे बड़ा मंच है टेक और आईटी को लेके। तो उसमें हमारा शामिल होना एक अलग पैमाने पे है। और कुछ हमारे स्टार्टअप जो कि भारत इनोवेट्स में होंगे, वो भी उसमें शामिल होने वाले हैं। और जो इस बार हमारा इंडिया पेविलियन लग रहा है वीवा टेक में, उसका ITPO ने उसको आकार दिया है, लेकिन वो किसी भी देश का सबसे बड़ा पेविलियन होगा। तो इतने स्केल पे, इतने बड़े स्केल पे शायद पहली बार होगा कि हम वीवा टेक में शामिल हो रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, क्योंकि वो यूरोप का सबसे बड़ा मंच है, तो उसकी एक अपनी भूमिका है।
उत्तराखंडाची राजधानी देहराडूनात भारतीय सैन्य अकादमीन पासिंग आउट परेड जाली. ह्या निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी परेडीचे निरीक्षण केले. अंदू वर्सा इतिहासीक पासिंग आउट परेडीत पयलेच खेपे बायला कॅडेट्सांनी वांटो घेतला. 9 बायला कॅडेट्सांक पळोवन खोशी जाता. ही IMA खातीर व्हड अभिमानाची गजाल आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगले. This is watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy. विदेशी कॅडेट्सांनी ह्या परेडीत वांटो घेतिल्ल्यान संवसारभरातल्या देशांवांगडा इश्टागत शांतीपूर्ण सहयोग वाडोवपाच्या दिकेन भारताची वचनबद्धताय हातूंतल्यान दिसून येता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हिणें मुखार सांगलां. Presence of foreign cadets here reflects India's commitment to fostering friendship, cooperation and peaceful relations with countries across the world. Cadets here develop mutual trust, understanding and professional bonds that play an important role in strengthening defense cooperation among nations. I am confident that with the strength of the values and training they receive here, they will contribute to regional stability and global peace. मध्य प्रदेशातल्या इंदोरात सुरू आशिल्ल्या ब्रिक्स देशांच्या कृषी मंत्र्यांच्या बसकेचो आयज दुसरो दीस. आयज बसकेत सशक्तीकरण खाद्य सुरक्षेविशीं चर्चा सुरू आशिल्ली. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांच्या अध्यक्षतेखाला ही बसका जाता. बरे उत्पादन घेवप आनी टिकाऊ शेती हाचेर ह्या बसकेत भर दिला. कृषी मंत्री चौहान हांणी हे बसकेविशीं म्हायती दिली. ब्रिक्स कंट्रीज की जो बैठक है ये बहुत सार्थक हुई है. उसकी स्मृतियां सबके हृदय पटल पर अंकित रहे और इंदौर ने जो स्नेह, प्रेम और आत्मीयता इस आयोजन में आए प्रतिनिधियों के साथ दिखाई है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है. प्रतिनिधि गदगद है. लेकिन इंदौर को भी याद रहे कि ब्रिक्स का ये सम्मेलन इंदौर में हुआ था. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है. ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं. भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं. गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर. भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है. ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है. प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे DD नेशनल चैनल पर. विसवा उपरांत येवकार. आता पळोवया मुखावेल्यो खबरो. स्मार्ट मीटर प्रकल्प मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तात्पुरतो स्थगीत दवरला.
वीज खात्याच्या वरिष्ठ अभियंत्यांवांगडा जाल्ल्या नियाळ बसके उपरांत स्मार्ट मीटर बसोवपाची प्रक्रिया सध्या थांबोवपाचो आदेश दिल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्रपणान तपासतले, गिरायकांनी मंजूर करून घेतिल्लो वीज भार आनी प्रत्यक्ष वापर हांचे मदली तफावत तपासतले. तो मेरेन स्मार्ट मीटर बसोवपाचें काम स्थगीत दवरतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की आत्ताच्या घडीक स्मार्ट मिटर होल्ड कर. ओके, ज्यांच्या सगळ्या मिटरात घोळ सुरू आसा हे सगळे पयलीं चॅक करात आनी प्रत्येकाचो पयल्यान पयलीं लोड जो आसा पयलीं जाका एक्सेस लोड लागता बट तो कमी लोड घेतलेलो तेणी तो चॅक करून पयलीं व्हेरीफाय करात. इट वील टेक टायम. जवळपास इतके लाखांनी मिटर जे आसा पयलीं हे सगळे चॅक करता ताका टायम लागतलो आनी ते सगळो प्रोसिजर कंप्लीट पयलीं करचो. सगळे पयलीं व्हेरीफाय करचें आनी ताज्या शिवाय स्मार्ट मिटर जे आसा ते बंद दवरले आतांच्या घडीक. आनी जेंका चड बिलां येयल्लीं आसा हांवें सगळ्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या सगळे सीक इन्स्ट्रक्शन दिलां की तेंच्यांनी पयल्यान पयलीं व्हेरीफाय करचें सगळें आनी तेजी बिलां जी आहा ती चॅक करून ताका एक्चुअल कितें आसा पयलीं बिल्स ती दिवची. ती अननेसेसरी तेंची जे पेनल्टी वाडल्या, थोड्यांक इंट्रस्ट वाडल्या, अशे वेगवेगळे विशय आसा. थोड्यांक पेनल्टी लायला. पेनल्टी ह्याच जाग्याचेर तेजो लोड कमी आशिल्लो बट तो लायना फुडें चड येयला म्हणून पेनल्टी म्हणटात आतां. तुका 2 वर्सांची पेनल्टी, तुका 1 वर्साची पेनल्टी, ते सगळे कट करूंक लायला. ते सगळे कट जातले आनी ताका एक्चुअल जे बील आसा पयलीं जाल्यार एक्चुअल बील ते येवपाक सुरवात जातली. विजेच्या वाडिल्ल्या दराविरोधात आम आदमी पार्टीन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांच्या निवासस्थानाचेर जन आक्रोश मोर्चा काडलो. गोंयांतल्या गिरायकांक आयिल्ली भरमसाट वीज बिलां आनी दंड हाचो निशेध करपाक आम आदमी पार्टीन आयज बांदोड्या हो मोर्चा काडला. आप फुडारी वाल्मिकी नाईक हांणी हाचेर उलोवप केलें. लायटीच्या बिलाच्या निमतान दरोडेखोरी कशी सामान्य गोंयकाराक लुटपाचो प्रयत्न चल्ला. तुम्ही पळयलें की जो मनीस 4-5 वर्सां पयलीं 700-800 रुपया बिल दितालो ते वेगळी षडयंत्रां करून आज तो मनीस 1,500-2,000 हजार रुपया बिल दिता. पयलीं म्हळ्यार ते एनालॉग मिटर डिजिटल केले, मागीर रेटी वाडयल्यो, लोकांक दुप्पट तिप्पट चौपट बिलां धाडटा. तो आमी निशेध केलो आनी तो आमी ताका बंद करपाक लायिल्लो आनी त्या खातीर काल आमी वॉर्निंग दिल्लो. सो काल आमी वॉर्निंग दिलो. तशेंच आमचे पार्टीचे नॅशनल कन्व्हिनर श्री अरविंद केजरीवालजीन ट्वीट केला हाचेर आनी तेन्ना जेन्ना आमी वॉर्निंग दिलो आनी हो इशू अरविंदजी खातीर नॅशनल लेवलाचेर पावलो तेन्ना खंय तरी ह्या सरकाराक जाग आयली. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांच्या निवासस्थानाचेर आम आदमी पार्टीन काडिल्ल्या जन आक्रोश मोर्चाचेर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी प्रतिक्रिया उक्तायल्या. पहिली गोष्ट म्हणजे हे जे स्मार्ट मीटर आसा किंवा लोड एप्लिकेशन आसा ते गोवा गव्हर्मेंटाचे डिसिजन न्हय. दिस इज द डिसिजन ऑफ JERC आणि सेंट्रल गव्हर्मेंट. संबंद राज्य जितली भारतांत राज्य आसा तांणी सगळ्यांनी हे इम्प्लिमेंटेशन केलां. ती मागीर आप आसूं, राज्य आपाचें राज्य आसूं, काँग्रेसचें राज्य आसूं किंवा आनी कोणाचें राज्य आसूं, ह्या सगळ्यांनी हे इम्प्लिमेंटेशन केलां. कोणा जे खबर ना तांणी हांवें बंदय केलां. फॉर एग्जाम्पल तामिळनाडून ताणें डिसिजन घेतलें की आपूण तें बंद करता. आतां आमचें जें डिसिजन आशिल्लें ऑन लोड एप्लिकेशन हें डिसिजन आमी मार्चान घेवपाचें ठरयिल्लें. हांव स्वता मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्लो आनी फायल हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन धाडली. ज्या दिसा आनीक हांवें सुतोवाद केलो की तुमी इमिजिएट लोड एप्लिकेशनां घाला. ज्या दिसा तुमचें लोड एप्लिकेशन येता त्या दिसा पसून आमी हें सगळें इम्प्लिमेंटेशन करता आनी जर तुमी एक्स्ट्रा पयशे भरिल्ले आसा जाल्यार तुमचे ते पयशे फुडले बिलां मायनस करता. आम आदमी पार्टीन काडिल्ल्या ह्या मोर्चाचो मोगो पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी खर निशेध केला. मोगो फुडारी रामचंद्र नायक हांणी खर उतरांनी ह्या मोर्चाचो निशेध केलो. आयज बांदोड्या आमच्या ह्या वाठारांत आम आदमीच्या काही लोक हांगा मोर्चा घेवन येयले. आमी ते निशेध करता तेंचे, कारण तेणी पळय जो मोर्चा हाडला तो टोटली इलिगल. कारण हे एक आमच्या आमदाराचें घर आनी तेजी फॅमिली आसा, घरान बाकी बरे वैयक्तीक लोक आसतात आनी तेंचे घरा कडेन पळय तो मोर्चा हाडप कितें पत योग्य हे पळय पार्टी आम आदमी पार्टीन घालून घेवंक जाय. कारण
पणजे ह्या वाठारांत तेंची ऑफिसां आसात, तेंचे सेक्रेटरीएटान वचूंक शकताले, थंय मोर्चे व्हरप शकताले. पूण ते आयज आमच्या आमदाराचे हांगा हाडप हें योग्य आमकां दिसलें ना, म्हणून आमी सगळे पंच सरपंच हांगा जमलेले आसा, जेणे करून आमी त्या लोकांचे निश्चित करतात अशी गोश्टी हेजे फुडें आमी खपोवन घेवचे ना. कारण आमच्या वाठारांत आमच्या आमदाराचेर कितें जर उलयता जाल्यार आमी खपोवन घेवचे ना कशेंच, ते खातीर आमी सगळे हांगा जमलेले आसा. जे आयज कालूच आमी हेजो CMचो स्टेटमेंट आयकला, ते प्रमाणे ताणें म्हटलां की हे तात्पर्य सद्याक बंद कर म्हणून. जेन्ना CM सांगता की स्मार्ट मिटर हे सद्याक बंद दवर म्हणून, जाल्यार हे आयज हांगा मोर्चे घेवन येवपाचें कारण कितें? खंय तरी राजकीय राजकारणाची गोश्टी हांगा एक उडोवपाक सोदता, ही सिजनेबल अळमी. कारण म्हणून ते वाठारांत तेंचें कांयच साधन ना, कारण आम आदमीचें कांयच अस्तित्व आमच्या मतदारसंघांत ना. नोकरी सोदतल्यांक नोकरीच्यो संदी मेळोवन दिवपाक राज्य सरकाराच्या श्रम आणि रोजगार खात्यान महारोजगार मेळावो 2026 फाल्यां आयोजन केला. फाल्यां सकाळी 10 वरां सावन डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात हो रोजगार मेळावो जातलो. ह्या रोजगार मेळाव्यात सुमार 150 परस चड कंपनी वांटेकार जातल्यो. तशेंच 10,000 वयर उमेदवार ह्या मेळाव्यात वांटेकार जावपाचो अदमास आसा. कामगार मंत्री आतनासियो मोन्सेरात हांणी रोजगार मेळाव्या विशीं माहिती दिली. To all employers and career aspirants to participate in the Mega Job Fair 2026 been organized by the Office of the Commissioner Labour and Employment on 14 June 2026 from 10 a.m. to 5 p.m. at Dr. Shama Prasad Mukherjee Indoor Stadium. I encourage employers to join this initiative and take advantage of the opportunity to connect with a diverse pool of talented and skilled candidates under one roof. I also urge career aspirants including fresh graduates, ITI trainees, diploma holders, skilled workers and experienced professionals to participate and explore suitable career opportunities. Your participation will contribute towards strengthening Goa's workforce and fostering employment growth in the state. I look forward to your enthusiastic support and participation in making this job fair a grand success. खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसोच विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें नांव प्रधानमंत्री पदाचे उमेदवार म्हूण गोंयांतल्यानूच फुडें गेल्ले हाची आमकां खोशी जाता अशें भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी म्हळां. सगळ्यांत चड काळ प्रधानमंत्री पदाचेर रावपाचो विक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केला आनी ह्या 12 वर्सांच्या काळांत तांणी देशाक भरपूर योगदान दिलां अशें तांणी सांगलें. हम खुशनसीब है गोवा वाले कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम गोवा के भूमि से ही आगे गया था और उसी भूमि के पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास के लिए इतना फंड दिया है कि आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि गोवा में जो भी विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के कृपा दृष्टि से हुआ है. और
आज और एक बात है, और अभिनंदन भी करते हैं और शुभेच्छा भी देते हैं उनके उत्तम आयु की, आरोग्य की, कि सबसे लंबा लॉन्गेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पंतप्रधान के पद पर बैठने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और इस छोटे से कार्यकाल 12 साल में एक तप, इस कार्य में जो उन्होंने भारत माँ को जो दिया है वो तो गिनने में भी देर लग जाएगी। केंद्रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखालच्या सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खासा संदेश दिला। तरणाटे आनी युवा शक्ती खातीर आशिल्ल्यो साबार येवजण्यो आनी देशान केल्ल्या उदरगती विशीं प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपल्या संदेशात विचार उक्तायल्यात। पळोवया हे विशीं हो नियाळ। राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी युवा केंद्रीत विकासा खातीर सेगीत काम करता। भारतातल्या तरणाट्यांनी तांच्यो आकांक्षा पुराय करपा खातीर ज्या विश्वासान काम केलें तोच विश्वास फाटल्या 12 वर्सांचे खाशेलपण आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। केंद्रांतल्या राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी सरकाराक एक तप पुराय जाल्ल्या निमतान सोशल मिडियांत तांणी संदेश दिला। स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया आणि अटल इनोव्हेशन मिशन ह्या सारख्या कार्यावळींनी खाशेलपण आणि उद्देगांक उर्बा दिवपा सारकी स्थिती निर्माण केल्या। आयज भारत संवसारांतले मुखावेले स्टार्टअप केंद्र जाला। हातूंतल्यो यशस्वी काणयो ल्हान गांव आनी शारांतल्या युवा शक्ती कडल्यान आयल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात म्हळां। विज्ञानापासून तंत्रगिन्यान ते उत्पादन, अंतराळ, सेमीकंडक्टर आणि ड्रोन अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत भारतीय युवा शक्ती मुखार येता। आपलो देश आणि संवसाराच्या फुडाराक आकार दिवपी क्षेत्रांत तरणाटे आपले योगदान दितात हे पळोवन आपल्याक समाधान दिसलें। आमच्या तरणाट्यांनी खेळा क्षेत्रांत लेगीत देशा खातीर बेस बरी कामगिरी केल्या। कितल्याशाच आंतरराष्ट्रीय सर्तींत भारतीय युवा एथलीट्स सेगीत देशाचें नांव मुखार व्हरतात। तेच बरोबर सक्षम क्रीडा स्थिती, बऱ्यो मुळाव्यो सुविधा आनी खेळगड्यांक फाटबळ हाका लागून तरणाट्यां खातीर नव्यो संदी निर्माण जावपाक लागल्यात आनी तांकां ह्या क्षेत्रांत काम करपाक उर्बा मेळटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां। देवळांचे संवर्धन म्हळ्यारूच संस्कृतीचे संवर्धन अशें दिवचलेचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी म्हळें। मुळगांवच्या श्री केळबाई देवस्थानाच्या सोबितीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांच्या हस्तुकी जालो, त्या वेळार ते उलयताले। ह्या कामाचेर 9 कोटी रुपया खर्च येतलो। पर्यटन खात्यान ह्या कामा खातीर निधी उपलब्ध करून दिला। देवळां ही फकत धर्मीक भावनेची केंद्रां न्हय जाल्यार ती गांवांतल्या सामाजीक आनी सांस्कृतीक जिणेचो अविभाज्य भाग आसा अशें आमदार डॉक्टर शेटये हांणी म्हळें। देवळां ही गोष्ट कशी आसा, ही लायटी फक्त ब्युटिफिकेशन आनी शो न्हय, तर एक लक्षात दवरूं जाय, देवळां ही आमची संस्कृती आसा। खंयच्याय गांवाची जर संस्कृती कल्चर बरो जाल्यार ते देवळां गांवांतली मेन देवळां म्हणजे खूब देवळां आसता, ते कितले बरे आमी दवरलेले आसा ते। आनी ही जी संस्कृतीची बी आसा ही आमच्या जाणट्यांची ही ठेव आसा। हे आमी जे जनरेशन आसा हे बरें करून फक्त फुडें धाडटा। हे काय आमचे न्ही, वडिलोपार्जीत आसा ते आमी फक्त फुडें व्हरपाचे प्रयत्न करता। म्हाका भाग्य दिसता कित्याक की हांव खुर्चेर आसतना हो म्हाका एक करपाक एक म्हज्या हातीन एक बरें काम, पुण्याचें काम जाता हें भाग्य दिसता। खुबशे फावटी खुबशे देवस्थान कमिटीक हांव आफोवन सांगता, आतां मात्राईचे हेका की तुमी येयात, तुमकां कशें कशें जाय तशें करूया, आफोवन सांगता। कित्याक सांगता तर हें आमचें एक श्रद्धेची जागा आसा। ही जागा आसा जंय मनीस एकामेका कडेन जुळटा। खुबशे फावटी आमचे वैचारीक डिफरन्स आसता, पूण देवळान येयल्या बद्दल म्हाका दिसता 99% एक शाणो मनीस केन्नाच बाचाबची करना किंवा कांयच करना, सगळे जाण एकदम भाव भयण कशे रावता। म्हणून ही जागा जितकी बरी रावतली जितलीची मेंटेन बरी जातली। टेमवाडा मोर्जे दर्यादेगेर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थाना वरवीं संवसारीक योग दिसाच्या फाटभुंयेर योगासनांची प्रात्यक्षिका दाखयली। योग तज्ञांनी ह्या वेळार मार्गदर्शन केलें। आयुर्वेद संस्थानाचे विद्यार्थी, शिक्षक तशेंच थळाव्यांनी उमेदीन ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो। नैऋत्य मोसमी पावस म्हळ्यार मान्सून गोंयांत सुरवेक पावलो असलो तरी आतां तो दुबळो पडला।
जुनाच्या पहिल्या 10 ते 12 दिसात अपेक्षित पावस राज्यात पडूंक नाशिल्ल्यान तापमानात वाड जाल्या. फुडल्या 5 ते 7 दिसात पावस कांय सुवातांनी शिरशिरतलो वा मध्यम प्रमाणात पडटलो असो अदमास हवामान खात्याचे मुखेली नाहुश कुलकर्णी हांणी उक्तायला. दिस ईयर वेयर हमने जो फोरकास्ट बताया था, जो रेन का जो फोरकास्ट बताया था वो इट इज़ 100+ बताया था ऑलवेज. लास्ट ईयर 104 और उसके पहले भी हमने उसी रेंज में हमने बात किया था वी आर एक्सपेक्टिंग अबो नॉर्मल रेनफॉल. सो दिस टाइम के जो मॉडल गाइडेंस जो हमको मिल रहा है उसमें बिलो नॉर्मल रेनफॉल किया था. जैसे पहले हमने 92 बताया था, उसके बाद अपग्रेड करके 90 के आए थे. सो ये जो फोरकास्ट है ऑल ओवर इंडिया फोरकास्ट, इट इज़ फ्रॉम द जून टू सितंबर. सो इट इज़ वेरी अर्ली टू से कि हमारे वो रीजन के ऊपर कम बारिश मिले. यस, जो रेनफॉल हेवी रेनफॉल जो हमको मिलने चाहिए थे वो कंपैरेटिवली फर्स्ट टू 10 डेज में इतने नहीं मिले, बट स्टिल द सीजन इज़ देयर. एंड अभी जो आगे के 5 दिन का जो हम 7 दिन का अगर हम फोरकास्ट करेंगे तो उसमें भी हम जो रेन एक्टिविटी जो है वो डिक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी और जो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग हेवी स्पेल्स ओवर द रीजन. उसमें 2-3 फैक्टर्स होते हैं कि जो हमें ऑफशोर ट्रफ भी चाहिए वो भी इतना ट्रफ स्ट्रॉन्ग नहीं है जो पुल कर पाए मानसून के इसमें, दैट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग. और जैसे भी थोड़ा देखेंगे कि मानसून का जो फर्दर प्रोग्रेशन है वो महाराष्ट्र मिड ऑफ द महाराष्ट्र वहाँ तक सीमित हुआ है अभी तक, वो एज पर नॉर्मल डेट. सो अभी जो हम आगे के 5 दिन के लिए और 7 दिन के लिए जो फोरकास्ट देख रहे हैं वहाँ पे हम लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल बता रहे हैं, बट उसमें जो हेवी रेनफॉल इवेंट्स है वो अभी वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इन नेक्स्ट 5 डेज. भारत आणि अफगाणिस्तान हांचे मदीं 3 एका दिसाच्या क्रिकेट खेळा माळेचो पयलो खेळ आयज धर्मशालात जाता. भारतान कुरुबावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला. पावसाक लागून ही मॅच आता 25 षटकांची जातली. मजगतीं भारत पयलेच खेपे अफगाणिस्ताना वांगडा ODI खेळटा. भारत आणि अफगाणिस्तान हांचे मदीं आतां मेरेन 4 मॅची जाल्यात, तातूंतल्यो भारतान 3 मॅचींनी जैत जोडला. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34°C आणि उण्यांत उणें तापमान 27°C इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिसांच्या फ्रांस आणि स्लोवाकिया दौऱ्यार. फ्रांसाचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन हांचे वांगडा जातली उंचेल्या पावडावेली बसका. उत्तराखंडाची राजधानी देहराडूनात भारतीय सैन्य अकादमीत जाली पासिंग आउट परेड. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केले परेडीचे निरीक्षण. पयलेच खेपे बायला कॅडेट्सांनी घेतला वांटो. स्मार्ट मीटर प्रकल्प तात्पुरतो दवरला स्थगीत. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली माहिती. सगळ्यात चड काळ प्रधानमंत्री पदाचेर रावपाचो विक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केला. 12 वर्साच्या काळात देशाक दिला भरपूर योगदान. भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक हांणी केली तोखणाय. मान्सून गोंयांत जाला दुबळो. अपेक्षित पावस पडूंक नाशिल्ल्यान तापमानात वाड. हवामान खात्याच्या मुखेल्यांनी दिली माहिती. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.